आमगेला वस्ते खंय घेवन पावत की अंगडीत व्यार ना म्हणल्यार एक चुरो व्यार ना म्हणू खर्च राबतवे दिसान दीस वाडतस हेकडे आमगेले वनमाला हुशार ना तिक वखद तिगेले ट्रीटमेंट हे म्हण हांव कितले खर्च जाल्ले आनी नाका म्हाका दोगांकय हुशार ना तांकां म्हण इतले खर्चील जाल्ले चेडवांक पुस्तक ते हे म्हण त्या पयर खर्च ता जाल्लो खर्च दिसान दीस अशी वाडता आसल्यारी उत्पत्ती कसने ना म्हळ्यारी कसो करचा बा मुखार आमगेल गती कसने आनी काय एक वार 10 दीस जाव तितले सामान आस की कसं की घरान तू मागे जेवणाक कष्ट की कसन की हे देवा असल कष्ट म्हगेले शत्रू काही दिवं नाका म्हाका शत्रू म्हण कोणें ना ती उतरां सांगिल्ले जाल्यार हे ना म्हणे कष्ट कोणाक दिवं नाका देवा. हो सत्येंद्र आलोचन करतस आलोचन करतस म्हळ्यारी हत्तंत पावणीना ಮುಂದಲ್ಲೆ असल टाइम मरी कसने पुणी कोर्नु मक्क कसने फायदा कोण घेवचे दत्त की पुळका अंगडीन कसने व्यारना हप्पलोडी कोणे घेतल ना ती आज सद्याक आमकां आधार म्हळ्यार दूध असय दूध एक डैरी व्हरून घालची निमिती एक 4 कासू पळत तशी खंय ते 4 कासू पेंडी हाडची नाकी तण हाडची नाका की कंच दवक कंची नाका पूर तंतूची तनी मुखार कसन की दवा सत्यण्णा हो पौर्णिमक्का इट आमगेले अंगडी कಡೆ हे कसन प्रश्न म्हण निमगीत सत्यण्णा अंगडी कಡೆ सामान घेवच्याक गिराकी येवची नवे तू कसन की टेन्शन असेल म्हण केस टेन्शन वे टेन्शन काय ना बा अशी कसं की आलोचन करता आशिल्लो पक्कने कसं उरलो का म्हण कळली आणि कसन सामान जावक आशिल्ले सामानु कसने नक्का मिगेल बम्मुणो कामा दुखून येतात तशी प्रा घेऊन येतात ती तू कसने हडचे नाका पुरा हा वाडता तुका कसने कळ ना अंगडीच पुरा मोस करता ती हांवची हाडता म्हूण सांगता ती केन्नाय त्यांनी हाडचे कसन उरलेत पौर्णिमक्का अंगडीच पुरा मोस करतात म्हळ्यारी कोण कसन मोस केला खंय अय्यो तुक म्हणलें सत्यण्णा नाही नाही अशीची उतरा म्हणचे म्हळ्यार आतां पुरा 5-5 जण आयले री हे ओल्ड स्टॉकाचे सरता सरकारान दिवचे हे करचे करतात नवे तशी तशें न्हू हाडची नाका म्हणटात तांणी म्हाका बदा सांगता म्हळ्यार तुगेल पुरा परिस्थिती कळ्ळे वनमालाकत कशी आसा वनमालट ना आरामस तुगेला नाका न्ही म्हाका जोर हुशार ना खंय नवे कशी आसा ती म्हाका तांगेल पशी तुगेले पाप म्हूण दिसता सत्यण्णा अशें बायलेक पळोवंक घेवच की आनम्मा पळोवंक घेवच की ताजे मदेन तूं हे गांवांत तूं ह्या नमने हुटार उठयला मू कसन करची पौर्णिमक्का पूर आमगेल हणे बरप न्याय रिती रचल्यारी असल पुरा आयकूंक घेवका पडे तांगेल हंका हंगेल तांकां पुरा सांगून भोंवतात पडे तसलें कसने येत आयना आम्ही कोणाले खबरे वचना ती आम्ही जाल्ले आमगेल काम जाल्ले न्याय रिती रचता ती आमकां पळय देवश करता कसन सत्यण्णा तू कसन उरलोचे टकाच चकाच करतात म्हळ्यार कोणाक म्हाका सांगतास वे तू वा म्हाका तुगेल्या उरलोच अगत्य ना कसन की आमगेल गांव तू लो कष्टारस अशी वत आशिल नवे दोन उरलो न्हू म्हण आयला री तू अशी पुरा उलयत वे अय्यो पौर्णिमक्का चूकी लेकू नाका तुका सांगिल न्ही मिगेल परिस्थिती म्हाका अशी पुरा उरलो तशी केली तितल्यांची तुक तशें कसले सांगका सांग तुका काही तकड छकड अकडचे तकड करचे बुद्धी आसवे अयो नाबा म्हाका तसल प्रबुद्धीच ना तू कसने मगेल्याक सांगल्यार पळय हांव आनी एक मनशालाक सांगना दुसरे कसल्याक मिगेल बमणाला समेत सांगना तू नंबिकेर मिगेल्याक एक विशय सांगिल आसतना ते नंबीक दवरून घेवका नवे हांव तसल कॅटेगरीची हांव जीव गेल्लरी पळय विशय कोणाक सांगना हांव वय वे पौर्णिमक्का अय्यो देवा हांव इतलें सांगल्यार वय वे म्हण हनुमानान निमगीत न्हू तू
असो आणि हांवें एक सुद्दी आयकले हयी वेता तुगेल हे प्रश्नेक हांव कसा म्हूण उत्तर दिवचें पूर्णिमाका? नाही नाही विषय फट्टी म्हणून म्हाका गोत्तस जाल्यार जनान अशी सांगचे एक दोग जण न्ही गांवन तुल परत तेंची सुद्दी पयर तितले हांव एकले जोर केले कोण म्हण सांगना गांवन तुले आमी एकले एकले दावका पळय मागीर म्हाका कशें जोर केल्ले वचून ताका सांगले म्हण परत दावचें नज हांव कोण म्हण सांगना खंडा पेटी तुगेल वयर उरलेली ती तुगेल वयर मात्र नाही वनमालक्काल वयरी नाही 3 माट मंत्र कोर्चके कसन मुणका असेल जनाक पाप वनमालक्क एक देवस्थानक अडीक मुंजीक फंक्षनक येवचे होडतीने ती दल्ले तिगेल घर दल्ले तिगेल काम दल्ले ती माट मंत्र करते म्हळ्यार नमगूच उत्तरवे हे हांव सम दबायसील पळय होईवे पूर्णिमाका अशी पुरो तुगेलाक म्हणली तुवें पळय पूर्णिमाका खंयची देवाल नडे येवन राबून प्रमाण कर म्हण सांग हांव मिगेल बायलन प्रमाण करता ती तसल पुरा दुर्बुद्धी आमकां ना आनी तूंच आलोचन करी माट मंत्र कोण आमकां मेळकदल कसन आसा आमकां कसं लाभ आसा सांग आमी जेवणू खाता ती आनी तूं आमकां खुशी एकल्याली 1 रुपये घेना हांव एक 8 आण असलेली हांव दिवचे असलेली ताका आनी 8 आण सेरसून 1 रुपये कोण दित्तो व्हरतो हांव एकल्या लागी 1 पैसे अपेक्षा करना गोतस्वे वै सत्यना म्हाका गोत्तसा बा तुगेल हे गुण गोत्तसून हांव उलोच आयले येतान त्या कडेकार पळयले गांवन तुला कोणे दाव पळयतात की म्हण कोणे नातील पळोव न्हू तुगेल लागी अशी उल्लवया म्हण लेखले तुगेल मनान तेवचें नज नवें म्हाका निमगिताल कोणे ना ती म्हण हांवें तुगेल भयणी वरी म्हण लाक जाल्यार तुडवा सहाय एक करचें जायना आनी अशी कशें जाल्यार सहाय करता बा हांव म्हाका तर पुरा रिती सहाय दावका पूर्णिमाका अशी नाका मिगेले हापोळवडी कोणे घेतला पूर आशिल्ले मस्तच वे हापोळवडी हा होई सुमार आसा आनी ते काही वायट जायना होगोर विकी येता वर्षान गटले दवरतात आमी जाल्यार सद्याक म्हाका दुडवा कश्ट आशिल्ले तें गोत्तसून हांव येईल रे कसन आलोचन करतास पूर्णिमाका हा आलोचन म्हळ्यार तें हापोळवडी घेवया म्हणून बदा सांगता म्हळ्यार म्हाका तुमगेल हापोळवडी म्हळ्यार भारी प्रिती एक दुद्दा सीतासो तया सीतासो एक हापोळू एक चुनोणचे असल्या पूर पळय फर्स्ट क्लास जेवण दत्ता आतां जनान कस कसं की उल्लोच पळो न्हू म्हाकाय भंय केल्ले आज मात्र मन तडवलेलें ना कसं दत्की दावो म्हणून आयल हांव तूं दित्त म्हण धरला रे हांव एक 2000 व्यार करते पळय कसन पूर्णिमाका 2000 व्यार करतवे 2000 म्हळ्यार आतां मिगे लग्न मिगे लागी एक 5 रुपये बरेच अशी तशी कोर न्हू हे म्हयन भितर तुका 2000 पवयता म्हाका एक 2-3 kg बरी हापोळवडी असल्यार दी कसने 2-3 kg हापोळवे हापोळू कवळेल्या कर दिवचे वही सत्यना कवळे लेकर दिवच म्हण म्हाका गोतस एकान तो 100 असता नवे आतां त्या परा कोण बसक टायम ना जनान पुळोच भितर हांव घेता ताचे खातीर तुका सांगिल्लें आसिल पर तुकून दिवन सोड म्हाका नाही हापोळवडी 2-3 kg तुकूच म्हळ्यार म्हाका लॉस जात नवे आनी तितले दुड्ड दिवन घेवच्याक मागे लागी ताकत ना सत्यना होड ना कसं की तुका एक उपकार जाता म्हाका एक चुरो लाभ जाता म्हण लेखले होड ना सोडी तशी नाही पूर्णिमाका तूं इतले उणेर निमगेल्यार हांव कशी दिवचे लाभ नाका म्हाका असल पुणी मेळका नवे एक काम करता तूं की ना हांव तुका एक 10 कवळी हापोळू आनी एक 2 kg वोडी दिता नवे एक काम कर सत्यना म्हाका 2000 व्यार करचें जायना तूं 10 कवळी हापोळ दिता म्हळें नवे 1000क 10 कवळी हापोळ दी पूर्णिमाका आमी 100 हापळाचे एक काट बंदूचे 1000क 10 म्हळ्यार आमकां कसन मेळटा चिक्के आलोचन करी हो हो थंय म्हयना तेच नवे हा
कसं झालं तुका मग मारच्या येतेच वे तू अयो पौर्णिमाका चुकी लेको नका थंय मिगेल मेवून येतस तागेलेद्रक हे कसने पंचायतीक नाका म्हाका एकसने पंचायती कोण राबका म्हणा अशी ना सत्यण्णा तू दित्तवे 1000 दाखवले दित्तले री दी हांव घेऊन वता ना जाल्यार नाका म्हाका अयो देवा महिना तर कसने पुणे लायक खाण जेवण कोण वाडका म्हळ्यार तूं जाऊ का आज सद्याक ही निमगेल तितले दिवन सोडता तुगे लिस्ट सत्यण्णा दायक पौर्णिमाका तू सांगील म्हणके 1000 आपोळ दिता मिगेल मेवून येतस तागेले इद्राक तुमगेल हापोडोळी भारी लायकस अशी तशी म्हण एकचूर होगलूचे दत्तवे हा दायत बा तक्किते 1000 हापोळ घेतना तू म्हाका तशी पटयतवे एक काल केजी पुणी वोडी दिनवे ते वोडी तक्कीत हांव उलयता बा म्हाका तशी एकलेल रूण दवरून घेवची म्हळ्यार दायना बा हांव सांगता होगलूच्या कसं देवका हो बाबाजी तुमगेल हाप्पोळ ओडी म्हळ्यार ही आमकां भारी प्रीती सत्यण्णा तू नमगत की ना की आतां जेवणाक रेडी करता आशिल्ली ओडी खावया म्हूण मनांत म्हाका तळया म्हूण पळयतना ओडी खाली जाले पुरा तशी सोडून धांवन येयली पळय मिगेल पुण्य ओडी आशिल्ली हांगा ओडी हाप्पोळू आनी स्टॉक आसता की ना की हांव पुर्ती घेवन वता दायत पौर्णिमाका पुरा हरयत जाल्यार आज सद्याक दाखवली मात्रशे हापोडो आनी ओडी थोडी दिता हांव सांगता म्हळ्यार ओडी मस्त ना तशें थोडे दिता हा ओडी चड ना जाल्यार चिप्स कसने दियती हॉट ना चक्कोली चिप्स कसने जाता ಒಟ್ಟು ತುಂಗೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಚ್ ಮಳಸೈ ಪಳ ಮಿಗೆಲ್ ಚರ್ಡುವಂಕ ಮಿಗೆಲ್ ಬಮ್ಮಣಾಕ ಪುರ ಸೊಯ್ರೆನ ಇಲ್ತದ್ನ ಮತ್ತಿ ಹುನಾನ ದುಡ್ಡಿ धावून येवचे घेऊन वच्चे मस्त थँक्स पौर्णिमाका हावनी येता आणि फायफरा वापस येता इता हा दायत हो महिनाता इतरे हसील म्हणके प्रत्यक्ष जाल्लो तुका पळोवन खुशी आश्चर्य ओटोट दत्तस मारया हो आमगेल वनमाला कलंड नेकितम्मा हाव तिगेल तम्मा तुम्ही हंगेवच भारी अप्रूप की म्हणून हा अप्रूप तशींची मिगेले बहिणीक पळोवका म्हण दिसले ताका आयिल हांव हो होई वे म्हळ्यार हंगा विषय पुरा तुमकां कळटा नवे कोणे सांगनी जाल्यार कळटा की म्हणून तशी म्हळ्यार कसन पौर्णिमाका हंगा विषय कळचे कसनस म्हणो तुम्ही जेवणानी रेडी केला म्हळेल नवे मेवणे लेद्राक हांव कसने उल्लोन मर्याद करता म्हूण भिल्ले वे सत्यण्णा ना बा अशीची लोका रोडी जावन उलयल्ले हावनी येता रन्नी उज्ज सनपूज कामी गेले सनपून दल्ले उज्ज जळतकी सोडतकी मक्कंतू लायक लाभ दल नवे असो पुरो आणि एकलो येईल रे महिनाता हा एकलो येईल बाबाजी पयर अशी हॉटलान तू अशी गिराकी नासिली ती एकडे बेसिलतेत ना म्हाका सनपणे हुडग आसयल्ले हांव अक्का अण्णा पुरा आमी खेळचेसिल पुरा हुडग आसयली तशी म्हाका अक्का पळोवका म्हण जोर आशी धरले कसं के बा 2-3 दीस तुकुनू मन ऐकतना अक्का पळोवका तुमकां न्ही पुरा पळोवका म्हण भारी आश धरले अम्माक सांगले अम्माई वचून यो म्हणलेली म्हणले अम्माक येतवे म्हणून आतां याना म्हणलेली अम्मा आनी केन्ना पुणी हांव आनी यान वचून 4 दीस राबून येता ती तूं वचून यो म्हणलो आनी मिगेल बायल न्ही येवचे म्हळ्यार ते घरान चेडूं आसत नवे तोंदर जाता म्हूण हांव एक बसा येवन एक बसा गेल्यार सई म्हणून आयले बाबाजी अक्कान तावळी पळोवन धरले अक्का लागीं चील दिले भितर होरी हांव बाबाजी लागुल्लो येता म्हूण हांगा येयलो आनी बाबाजी व्यार जोर की जोर म्हण कसं ना रे मामुली जीवन आहे काय तोंदर ना